आयज दुखद खबर हे आमच्या मदीं आमचो भंडारी समाजाचो सिनियर मोस्ट लिडर आणि एक मार्गदर्शक आमच्या समाजाचो आज आमच्या मदीं ना एक वेल एडमिनिस्ट्रेटर आणि एक्स चीफ मिनिस्टर तसोच आमचो प्रेझेंट मिनिस्टर जो म्हाका जाल्यार पर्सनली गायड करतालो. वायट दिसता की 2 दीस पयलीं एका फंक्शनाक आमी मेळ्ळ्यात उलयल्यात सुद्दां तेचे एक दीस पयलीं डिस्कशन केल्यात तेंचे म्हणजे काही गोष्टीचेर म्हणजे कंटिन्युअसली म्हणजे ज्या टायमार ऐकले न्यूज तेन्ना खूब दूख दिसलें की एक तुजो म्हणजे गायड करपी एक सिनियर मोस्ट म्हणजे म्हाका अभिमान दिसता म्हणपाक की तो एक आमच्या हावसान एक कलीग कसो आसलो पूण तो म्हणजे आमी धाकटे आसतना तो मिनिस्टर आसलो आनी आमदार आसलो आनी सगळ्यात म्हत्वाची गोष्ट म्हणजे तो एक एक्स व्हॉलीबॉल प्लेयर आसलो आनी हांवूय व्हॉलीबॉल प्लेयर एक अटॅचमेंट आसलेलें. खूब दुखाची खबर देवा कडेन मागतात तांकां तेंच्या आत्म्याक शांती दिवची आनी तेच्या फॅमिलीक आदार दिवचो की ही गोश्ट जाल्या त्या कारणान. आनी गोंयचे जनतेक इतलेंच सांगूंक सोदता की आयज आमी एक बरो लिडर बरो नेतो आनी स्पेशली आमच्या समाजाचो एक मार्गदर्शक आमच्या मदीं ना जाला. नॉर्थ गोवा एमपी म्हणून ताणें बरें काम केलें ते सायडीक केलां. हांवें सांगला तो एक बरो लिडर म्हणजे आख्ख्या गोंयचो लिडर नॉर्थ गोवात म्हणूंक शकना तूं आख्ख्या गोंयांत तेची वावा चर्चा जाताली आनी तेचें कार्य आनी तेचें काम सदांच एक गोश्ट सदांच तो एसेंब्लीन तो उबो रावप म्हणल्यार आख्खे गोंय टी व्ही पळयताले म्हणजे आयज ते मिस करतले आमी हेच्या फुडें हावसान ते वायट दिसता.